मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडच्या पयलेंच ताणें आमकां विंचलां. देखून आयच्या पयल्या वचपांत देव जेरेमिया प्रवादलेगी अशें म्हणटा, आवयच्या कुशवेंत आसतनाच हांवें तुका विंचलां आनी पवित्र केलां. आयच्या शुभ वार्तांत जेजू ताच्या शिसांक संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी देवाचें उतर परगट करूंक तो धरता. आनी आज इगर्ज माता भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियराचें परब आचरण करता. तोय देवाचें आपोवणें स्विकार करून युरोपांतान भारताक देवाचें उतर परगट करूंक आयलो आनी अशें तो इगर्ज मातेच्या मोगाक खारान जालो. आनी आमी आमच्या ल्हान ल्हान कामांनी देवाचें आपोवणें स्विकार करून देवाचो मोग प्रसारूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाच्या बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. खालत्या काळजांत सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सौभाग्य सदांच संसार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमचे मागणे मानूर
पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशादेशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळ जालाचो आनी ताचेर बाबार्थ दवरलेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्या वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक Amen. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सरस्वराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यांत तुका रचचें आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्माचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हणलें हा सरस्वरा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हण कळना हांव एक भुरगो पूण सरस्वरान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका जशें हांव तुका धरता तशेंच हांव तुका वचोंक जाय जें हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार सरस्वरा जय जय ईश्वरा जय जय सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव पातयेता सरस्वरा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवण पात्र म्हजे जिणेचो पुडार तुज्याच हातांत आसा सर्वेस्वरा जय जय म्हाका बूद सांगतल्या सर्वेस्वराक हांव दिन वाचतां रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर्ण म्हाका ती बूद उगडासाक हाडटा सर्वेस्वराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदेंच हलचो ना सर्वेस्वरा जय जय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख सर्वेस्वरा जय जय Alleluia, 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 utar तुझे सोम्या vivo moja meka Santo moja Visportia jimana Alleluia, alleluia
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या दिसांनी सोमियान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण बेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिका वळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरें हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणव जावं बरी नाकात. वाटेर कोणाकय सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, आज आमी सा फ्रांसीस सावेराचें फेस्त आचरण करता. कडी जावन भारताक एक व्हड फेस्त म्हण येता, तशेंच प्रत्येक जावन गोंयांत आज व्हड दबाजो. कित्याक सा फ्रांसीस सावेरा मुखांतर ह्या संवसारांत प्रत्येक जावन आमच्या देशांत सर्वेस्परान जायतीं महात कार्यां केल्यांत. खंयच्यागी पयशिल्ल्या देशांत जल्मोन आमच्या तसल्या पयशिल्ल्या गांवाक ह्या देशाक तो आयलो आनी क्रिस्ताक हाडून आयलो. जें कितें क्रिस्तान दायज म्हणून ताका दिलां तें दायज ताणें आमकां दिलें आनी त्या देखून आमी ह्या संतां थंय संतोश पावता, देवाक कर्गां दिता. म्हजें फालें बरें जायचें. म्हजें जिवीत फाल्यांच्या दिसा इल्लेशें भद्र आसूंक जाय आनी जें कितें हांव आज करतां त्या कामा द्वारे फाल्यां म्हजें जिवीत तें उंचायेक पावूंक जाय असली चिंतना तरणाट्यांच्या वतींत आसतात. आनी असलीच चिंतना सा फ्रांसीस सावेराच्या मतींत आसली तो तरणाटो आसतना. आपणें बरें कर शिकोवंक जाय आनी ह्या संवसारांत 4 जाणां मदें बरें स्थानमान जोडूंक जाय आनी जें कितें म्हजें हांव करूंक जाता, कितें सदां करीत तें हांव करूंक तयार आसा म्हणल्यार तसल्या चिंतनांनी तो ताच्या जिवितांत मुखार वेतालो. पॅरिसांत तो शिकतालो आनी त्या वेळार लॉयलाचो इनास ताका मेळटा. तोय एका तेंपार ह्याच दिशेन वेतालो. कितें पूण जिवितांत महान करूंक जाय, व्हड साधन करूंक जाय म्हूण चिंततालो. जुजान तो गायिल्लो आनी तो गायोवन आस्पत्रेंत आसतना कितेंच वाचूंक मेळनातल्या वेळार देवाचें उतार तो वाचता आनी ताचे उपरांत ताका बगता जें कितें हांव करनासा, खंयच्या फाटल्यान हांव धांवन आसा तें म्हाका सस्तीक जिवीत, संपूर्ण जिवीत दिना. तशें म्हणून तो ताच्या जिविताची दिशा बदलता. आनी केदोळा लॉयलाचो इनास फ्रांसिसाक मेळटा. ताकाय हेंच सवाल तो एक सवाल विचारता, कितें फायदो? ह्या संवसारांतलें सगळें जोडल्या उपरांत जर निमाणें तुका बगता हांवें म्हजो आत्मो बचाव करूंक कितेंच करूंक ना, सोम्या थंय संपूर्ण जोडूंक हांवें कितेंच करूंक ना म्हूण बगता जाल्यार कितें फायदो? खंडी जावन फ्रांसिसाक हें इनास जावन आयकूंक बरें लागूंक ना. कित्याक जें कितें तो आशेतलो तें हो मनीस सांगना, दुसऱ्यान कितें सांगतें आसा. पूण जें कितें लॉयलाचें आसा इनासान सांगलें तें ताका ताच्या मतींत हांव काडून घालूंक की जावना. कित्याक हें परत ताच्या मतींत येतालें, कित्याक ताणें तशें म्हळें? कितें फायदो म्हज्या जिवितांत? सगळें करना. आनी अशें चिंतून चिंतून
तो एका निर्धारा घेता, तो सगळें सोडता आनी लोयलाच्या असं सांगाता 5 जाण सांगाता मेळोन जेजूची सभा ते सुरू करतात, जेजुईतांचो मेळ ते करतात आनी अशें नवें जिवीत ते सुरू करतात. आपण व्हड जावंक जाय म्हण तो आशेल्लो, आतां जेजू क्रिस्ताक व्हड करूंक तो आशेता. जें कितें आपणाक ह्या संवसारांत जाय, स्थानमान जाय, हांवें व्हड जावंक जाय म्हण तो आशेल्लो, आतां जेजू क्रिस्ताक सगळ्यांनी वचून दिवंक तो प्रयत्न करता. आनी अशें तो भारताक आयिल्लो हें आमी जाणव. फ्रांसिसान जें कितें जोडलें तेंच ताणें आमकां सांगलें. जेजू क्रिस्त थंय म्हाका संपूर्णचें जिवीत मेळ्ळां, देखून तुमकांय हांव तें दिवंक आयलां. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादी, तो म्हणटा, तूं आवयच्या कुशींत रुपीत जावच्या आदींच, रसच्या आदींच म्हाका तुजी वळख आसा. मात्र न्ही, हांवें तुका पवित्र केला आनी प्रभात करच्याक तुका हांवें नेमला. म्हणजे ह्या संवसारांत आमी जल्मले उपरांत आमच्या जिणेक आमी एक उद्देश सोदता जाल्यार हाच्या की पयलें देवान ताचो उद्देश आमकां ह्या संवसारांत हाडच्याक ताचो उद्देश एक आसता आनी तो उद्देश तो स्पश्ट जाणा. आनी त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जियेता, ह्या संवसारांत काम करता, वेव्हार करता आनी कितें सगळें करता, पूण हाच्या की आनी कितें एक उद्देश आमच्या जिविताक आसा. फकत ह्या संवसारांत आसून थोडो वावर करणं, वेव्हार करणं, इल्लेशें जिवीत उन्नत स्थितीक व्हरचें मात्र आमचें जिवीत न्हय, ताच्या फाटल्यान आनी एक उद्देश आसा, व्हरत उद्देश आसा. तो देवाचो उद्देश आमकां रसच्यांत आसा. आनी त्या देखून हो उद्देश आमी हर एकल्यांनी जाणा जावंक जाय. ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांतच आमचें आखेर म्हण आमी चिंता आनी ह्या संवसारांत कितें आमी सडीत जोडूंक प्रयत्न करता, ताचेरच आमची दिश्ट आसता. पण हाची वाचपां आमकां सांगतात, तुमकां ह्या संवसारांत रसला, रसच्या आदीं हांव तुमकां जाणा, तुमची वळख आसा आनी प्रत्येक जावन तुमकां हांवें पवित्र केला आनी प्रवादी जावन तुमकां नेमला. हें पयलें समजून घेया. कित्याक फ्रांसिसान चिंतलें बरें, ताका साईसान विचारल्या त्या सवाला बरें, कितें फायदो सक्कड करणं, सक्कड ह्या जिवितांत जोडणं, कितें फायदो, सक्कड आमी सोडून वचचें पडटा. देखून आज आमी हें फेस्त आचरण करतना आमी हे सवाल विचारूंक जाय. ज्या खंयच्यात हांव बिजी आसा, ज्या खंयच्यात म्हजें जिवीत सगळें हांव घालन आसा, ज्या खंयच्या संगतींत हांव चड आनी चड बुडोवन आसा, हें म्हाका खंय म्हणसर व्हरून पायत, कितलो संतोश म्हाका दित, हें सोम्यात म्हाका संपूर्ण जावंक एक वाट गी, हें म्हाका सोम्यात संपूर्ण जावंक हाचे वरवीं म्हाका साध्य जाता गी. जर भोगता खंयच्याय घडये म्हाका हाचे तावन म्हज्या जिविताक, म्हज्या संपूर्ण कांयच्या जिविताक फायदो ना, तर त्या घडये आमी निर्धार करूंक आसा. आनी कितेंय म्हज्या जिविताक जाय, संपूर्ण जोडच्या वाटेक हांवें ती वाट धरूंक जाय आनी त्या वाटेन चलोवंक जाय. हें फेस्त आज आचरण करतना सान फ्रांसीस सांगता, आमी देवाक अर्घा दिवया, कित्याक ही जाणवाय आमकां ताणें दिल्या. देवाच्या उतरां मुखांत ही जाणवाय ताणें आमकां दिल्या. संपूर्णाच्या जिविताक आमी सोदून वचोंक जाय. हे संपूर्णाचें जिवीत खंयसरी भायर ना, सोम्यातय आसा आनी सोमी तें दिवंक सदांच आशेता. आनी सदांय आमी पवित्र आत्म्याक उक्ती आसूंक जाय. कित्याक संपूर्णाचें जिवीत कितें, कशें तें मेळटा, कशें आमी जोडयेत, ह्या दिशेन सोदना करूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी उक्ती रावया आनी सोमी आमचें तें ताचें राज स्थापन करून दी म्हूण मागया. स्वीकार कर बापा, वायंदका
स्वीकार कर काणीक मोगाची मोतांचेर कुरपेशी ओड दैवीक देणी सर्गीची स्वीकार कर काणीक मोगाची मोतांचेर कुरपेशी ओड दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. देवा सर्व मनशांच्या थारोका आम्हा मनशा बसोत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भगवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे सालीन शुभ वर्तमाना साक्ष दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा करोसम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्मा धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसूंगवेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सर्वणीची कांच तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमचे गोळी बापा
आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आमची इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपती मगेम दमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या समयान शिकेल्ल्या मागण्यात आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नात्रेकलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोय आसो. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेका सुमयेची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमची
काळजानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैडा सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयार सडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा प्रार्थया प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आणि मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय ताचे असले वरवीं बंध धर्म परगटणार आणि वीर भक्त आमचे मदें उपजय आणि आमी सगळीं अधिक व्हडा उदारपणान आमच्या पुण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसायलाय तें इनाम जोडूंक पावो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीसे मोगान तुज्या पेट कसला वासताना जामुजो वादार पैन म्हजे करताना दये म्हाका तुरा कश्टांत वासताना जामुजो वादार पैन म्हजे करताना दये म्हाका तुरा जे गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीसे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां भगवंत प्रसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.